2007 मेरेन गोयात 1994 इतक्यो HIV दुयेंतीच्यो केशी सापडिल्ल्यो। 2022 वर्सा मेरेन फकत 257 HIV बाधितांची नोंदणी गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटी कडेन जाल्या। 15 ते 49 वर्सां पिरायेच्या मनशांक HIV जाल्ल्याचे गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या पळोवणेंत स्पष्ट। 2022च्या अहवाला प्रमाण 15 ते 34 वयोगटांतल्या 21% बायलांक जाल्यार 40% दादल्यांक HIV जाल्यार 35 ते 49 वर्सां पिरायेच्या गटात 34.4% दादल्यांक आणि 37% बायलांक 2022त HIV जाला। 1999 HIVचे प्रमाण गोयात हिस्पा भायर वाडिल्ले। हे प्रमाण 83% मेरेन पाविल्ले। तशेंच 4 ते 6% HIVची प्रकरणां गुरुवार बायलां मदीं लेगीत सापडिल्ली। ब्लड ट्रान्सफ्युजन तशेंच एका सिरिंजाचो परत उपेग करप, असुरक्षीत शारिरीक संबंध ह्या कारणांक लागून गोयात HIV बाधितांचो आंकडो वाडिल्लो। ते उपरांत गोय भलायकी संचालनालयाच्या जोडपालवान गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीन HIV विशीं जागृताय करप, दुयेंतींक योग्य वेळात उपचार दिवप, HIVच्यो कितल्यो स्टेजी आसता, ताची लक्षणां कितें हे विशीं जागृताय केल्ली। हाचे खातीर जायत्या वेळार बिगर सरकारी संघटनांची मजत सोसायटीन घेतिल्ली। सरकाराच्या ह्या अथक प्रयत्नांक आता निमणें येस आयला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।